मंगळारा साळगांवकारांनी 9 दिसांची धुळवट मनयली। ह्या धुळवटीचे खास आकर्षण म्हळ्यार होमखण। सुमार फाटली 60 वर्सां जाली ही परंपरा चलता। लक्ष्मीनारायण देवळांत पांय पडून शर्वाणी देवीच्या देवळांत रोमट वता। थंयसून वेताळ देवते कडेन रोमट वता आनी उपरांत राष्ट्रोळी देवस्थाना कडेन रोमट वता। उपरांत होमखण जाता। आरडेक्स खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार। साळगांवान आयज आमी 9 दिसांची धुळवट साजरी करता आनी ह्या धुळवटीचें खास आकर्शण म्हणजे हे आमचें होमखण। फाटली 60 वर्सां जालीं हें होमखण पेट्टा आनी ह्या होमखणाक एक सगळ्या बंधुत्वाचो एक मॅसेज दिल्लो आसा। हितून हिंदू क्रिस्तांव सगळे जाण जाती धर्माचे मनीस येवन हांगासर वचूंक शकतात। कसलोच हांगासर कसलीच पाळापाळ बी कांय करची पडना, फक्त तूं शुद्ध अंतस्करणान वचपाचें। आयज आमी दनपारां लक्ष्मीनारायणच्या देवळान पांयां पडून आमी शर्वाणीचे भेटेक वयतले रोमट घेवन। शर्वाणीच्या भेटेकसून आमी मागीर वेताळाचे भेटीक वयतले आनी थंयसून मागीर आमी राष्ट्रोळ्याचे भेटीक येतले आनी थंयच्यान हांगासर आमी होमखणान वचपाचो सोहळो आमचो सुरवात जातलो। साळगांव गांवचे आमचे वार्षिक होमखण आनी आयज आमचो शिमगो, त्या निमित्तान आमी आयज बाजारान आमचे वार्षिक होमखण जाता, होमखण म्हणटा ताका, ते आमी जमलेले आहा। सकाळ फुडें देवाक राष्ट्रोळ्याक, शर्वाणी देवीक, वेताळाक, लक्ष्मीनारायण सगळ्यांक सांगणें करून आयज आमी होमखण टाळलेलें आसा। साधारणपणे सांजे 8 वरांचेर ह्या होमखणाक अग्नी दिलो वयतलो आनी अग्नी दिल्या नंतर आख्ख्या गांवांत जे रोमट भोंवता ते रोमट आमच्या होळयेचो नाल काडून चवट्यार वचून मागीर हांगा साधारणपणे एक 10:30 ते 11 पर्यंत पावता आनी ह्या होमखंडांतल्यान सगळे गांवकार जे आमचे आहा हे गांवकार वचपाचो प्रयत्न करतात, वयतात। हांगा ह्या आजूबाजूचे गांव जे आसात साळगांवचे, हे आजूबाजूतले किंवा बार्देजांतले म्हणा, ही ट्युरिस्टीक प्लेस लागीं असल्या कारणान ह्या सायडीन येणारे वचणारे जे ट्युरिस्ट लोक असतात, हे ट्युरिस्ट लोक खूप प्रमाणात रातच्या हांगा येतात आनी ह्या होमखंडाचो नाविन्य कितें आसा, लोक गोंयांतल्यान कशे वयता, फॉरेनर्स, ट्युरिस्ट हे पळयतात आनी तांकां मोठे आश्चर्य जाता। अशें हे आमचे साळगांवचे एकमेव होमखण आसा। हे 9व्या दिसा आमची होळी जाल्या नंतर 9व्या दिसा जाता आनी तेजें महत्व खूब आसा। हे म्हाका दिसता पारंपारीक आमचे कितकीच वर्सां म्हाका खबर ना, पूण खूब वर्सांचें आसा। आपले मोठ्या उत्सवान बहुजन समाज सगळे आख्खे एक जावन हे होमखंड आमी हांगा पेटयता आनी तेजो आनंद घेता आनी वार्षिक जो आमचो सण आहा तो साजरो केलो वयता।